सर तुम्ही आयज बुके बी घेवन मेळपाक येयल्ले कितें ताका हांव मेळोंकूच ना हेजो आनी गडबडीत हय सो ताका मेळून एक चर्चा राजकारणाचेर राजकारण घ्या तुम्ही दिल्ली वचून येयल्या हालींच हय. मेळोन येयल्या तेंच्यांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो BL बरो बरो आमकां पयशे तेचेर कितें आयज चर्चा बी जाली हांगासर म्हणजे एक कडेन रावपाची आनी ऑल इज वेल ऑल इज वेल. हय तुम्ही सांगलेले की दिल्ली वचून येयले उपरांत तुमचे ऑल इज वेल जाता. पयलीं पसून ऑल इज वेल आशिल्लें हय दिल्ली एक कितें सदिच्छा भेट घेवपाक गेल्ले तेन्ना जो प्रकार घडलो हय सो तो कानार घालून तुम्ही म्हटले की तुमचं एक स्टेटमेंट आहा की CM सराक कोण तरी मिसगायड केला ना आसतलें. तशें म्हणू ना हांवें म्हणू ना पळय थोडे पेपरवाले आनी थोडे जे हे पळय आसा न्ही प्रेस आनी सोशल इलेक्ट्रॉनिक सोशल मिडिया ते पेटोवन घालपाचें काम बेस्ट करता पण तुम्ही अशें म्हणूना की कोणा मिसगायड केला CM ना सराक अशें काय खंयच्यान चुकलां आसत कितें आयकलां आसत हेचेर मिसगायड म्हणटा जाल्यार सांगतो ना ना कारण CM सरान मागीर म्हटलां की तेका कॉपरेटीव कॉपरेटीव कितें उलोवपाचें रिशफलाचे हालचाली चालू आहा तुमचे कितें कांय न्ही पळोवपाचें बट आतां म्हाका सांगा सर 2027 तुमची आनी BJPची सामना जातली परत एकदा तुमी टिकेटीचेर बसतले तुमचे हेजेर बसतले पळय तेन्ना तुमी ते कितें करतले? तेन्ना न्ही तें हय. अजून दोन वर्सां हां एक 20 म्हयने येवून द्या हां आमी मनोहर पर्रीकर बरोबर आसतना आमी केल्ली न्ही युती हय हय आमी केल्ली न्ही आमी करून नाशिल्ली न्ही आनी वेर कितें आमी समविचारी न्ही हिंदू वोट्स आमची हें जाता बायफर्केट जाता वी हॅव टू ब्रिंग इट टुगेदर पूण ह्यो भायर पडपी अफवांचेर काय मातसो युतीचेर परिणाम जाता ओगीच सोशल मिडिया आनी हे पळय आहा न्ही तो आज गैरसमज थोडे पसरयता बट तुमी कंटेस्ट करतले ते मागीर थोडे न्ही नाजाल्यार रिटायर ना रे पॉलिटिक्साक कितें आसा आसात न्ही आमी ते मागीर ठरतले न्ही आयची भेट ठरतले सगळें ठरतले न्ही मागीर आत्तां उलोवन तेजेर फायदो ना न्ही आयची भेट ही सदिच्छा असली म्हणून. सदिच्छा भेट आनी हांव पयलीं पासून फ्रेंड 1980तल्यान दिल्लीचेर मातशें हांव पणजे सांगा आशिल्लो दोन गजाली मारून येवन आयलो दिल्लीचेर मातशें सांगा न्हू सर दिल्ली तुमची कितें चर्चा जाली कांय चर्चा न्ही वील टेक केअर म्हणटा कितें टेक केअर म्हूण सांगा सर वील टेक केअर आमी सांगलें युती फुडें वचपाक जाय 2027 आमी बरोबर उरपाक जाय 2029 आमी एक सीट गेलो लोकसभेचो दोनूय हाडपाचो त्या पद्दतीन काम करपाचें थँक्यू